प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 7वो विसवूर वोड 21 आनी 24 ते 27 पर्यंत. Mathew chapter 7 verse 21 and verses 24 to 27. आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. म्हाका सोम्या सोम्या म्हणटात ती सगळींच स्वर्गा राज्यान भितर सरची नात, पूण फकत स्वर्गार आसतो म्हज्या बापाची खोशी करतात तीच स्वर्गा राज्यान भितर सरतलीं. देखून ही म्हजी उतरां आयकतात आनी तांच्या पोरमाणे चलतात ती आपले घर खोडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा परी हांव तांकां धरतां. पावस पडलो, उदकाचे लोट आयले, वादळ सुटले आनी ते घरार मारले, तरी ते मोडले ना, कित्याक ते खोडपार बांदलेले. पूण ही म्हजी उतरां आयकून तांचे पोरमाणे चलोना ती आपले घर रेंवेत बांदलेल्या एका पिसाट मनशा सारकी. पावस पडलो, उदकाचे लोट आयले, वादळ सुटले आनी ते घरार मारले आनी ते मोडले आनी तांचे सारखे गोठण जाले. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आयकलां तातूंत जेजू कितें म्हणटा. 21 वडीन म्हणटा, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणटात ती सगळीं स्वर्गा राज्यान भितर सरची नात, पूण फकत स्वर्गार आसता म्हज्या बापाची खोशी करतात तीच स्वर्गा राज्यान भितर सरतलीं. म्हणटच भाव भयणीनो, कितले फाटी आमी धर्म कोत्ता, मागणे कोत्ता, खूब तेर्स कोत्ता, देवस्पण कोत्ता, नोवेनां कोत्ता, आनी जेन्ना आमी देवा कडेन येता मागणे करपाक, आमचे मागणे फकत कितें, कसले मागणे? बापा म्हाका हें कर, जेजू म्हाका हें कर, जेजू म्हाका ही पेकोणी दी, म्हाका एक बरी सर्वीस दी, म्हज्या भुरग्यांक बरी बरी भाशेन भलायकी दी, तांकां बेसांनी भर. म्हणटच भाव भयणीनो, आमचे मागणे जे जाता जेन्ना आमी देवा कडेन येता, फकत सोम्या सोम्या हें कर आनी तें कर. आमी ताका सोम्या म्हणटा, आमी ताका आमचो सायब म्हणटा, ताका आमी आमचो देव म्हणटा. पूण देव जाल्यार तो कितें सांगता तें आमी करूंक तयार आसा, आमी ताका सांगता ताणें कितें करूंक जाय तें आमकां. म्हूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी कामाचेर वेता वा कोणाक आमच्या घरान कोणाक सेवा साकरी करपाक आमी हाडटा आनी तांकां पयशे दिता आमी, जो कोण येता आमी तांकां काम सांगता, ती आमकां सांगिनात, आमी तांकां काम सांगता हें कर तें रांद तें साफ कर. ऑफिसान वयतकूच आमचो सायब आसता, आमी ताका वचोन सांगिना की हांव हें करतलो, तो सांगता अशें कर तशें कर, आमी वयर सांगता ताका आमी अशें करूंक जाता तशें करूंक जाता. पूण भाव भयणीनो, आमच्या संवसारान आमी संवसारान जेन्ना जियेता, कोण आमचो सायब आसा, आतां हांव गाल्फान काम केल्लें, थंयसर सायब आसतलो, शेख आसतलो, लोक थंयसर काम करता, लोक थंयसर तांचो मॅनेजर आसता, शेख आसता, आनी लोक थंयसर जें सांगतात तें करतात, कित्याक तांकां दीस जाल्या उपरांत म्हयनो जाल्या उपरांत तांकां पयशे मेळटात, दुडू मेळटात. तीच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवा कडेन वेता, हेंच आमचें मन आसता काय? आमी खरेंच भाशेन देवा कडेन येता आनी ताका सांगता, सायबा तूं कितें म्हाका सांगताय, कितें हांवें करूंक जाय, कितें काम दिलाय म्हाका तुवें, कितें म्हजी कितें 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 म्हाका येवजिलाय तुवें, हें आमी केन्ना विचारता. आमी ताजें देवाचें उतर शिकोवन ताका आमी विचारता काय आमी कशे भाशेन करूंक जाय, कितें करूंक जाय तें आमी देवाचें उतर वाचता की आमकां सजमणी मेळपाक. कित्याक भाव भयणीनो, आज जेजू म्हणटा, जो कोण म्हज्या सुर्गीच्या बापाची खोशी करतात तीच स्वर्गा राज्यान भितर सरतलीं. म्हणजे देवाची खोशी कितें? देवाची खोशी जावन आसा देवाचें उतर. भाव भयणीनो, आमी जाणो केन्ना आमी पाय माय आसत जाल्यार आनी ती आतां जाणटे पिरायेर पावतच ती एक वील करतात, म्हणटा तें बरयतात आपल्या भुरग्यांक हें मेळटलें, हें भाट मेळटलें, हें घर मेळटलें, ही गाडी मेळटली, आनी तें सगळें बरोवन दवरतात आनी जेन्ना पाय माय मेल्या उपरांत तें भुरग्यांक मेळटा. तेच भाशेन जेजू ह्या संवसारान येयलो, तो मेलो आमकां देवाची बरी खबर दिवपाक,
आनी जें सांगलां तें पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां. जेन्ना आमी तें पवित्र पुस्तक उक्तें कोत्ता आनी तें वाचता, ताजें नियाळ कोत्ता, तें उतर आमी पाळटा, आतां आमी देवाची खोशी कोत्ता. म्हणटच भाव भयणीनो, जो कोण देवाची खोशी कोत्ता म्हणजे देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, तीच फकत स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरतली. जो कोण स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरोंक सोदता, देवाचें उतर पाळिना, फकत मागणें कोत्ता, देवस्पण कोत्ता, खूब तेर्स कोत्ता, खूब इगोर्जेन वता, पूण देवाचें उतर पाळिना, ती तांकांच फटयतात. जाकोबाचो 1:20-22 आमकां कितें सांगता म्हणटात, तुमी फकत देवाचें उतर आयकनाकात, पूण देवाचें उतर पाळात, कोरात देवाचें उतर, तुमकांच फटय नाकात. म्हणटच भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्यान हें बरोवन कित्याक दवरलें? कित्याक लोक आपणाकूच फटयता. ती नकत की आपणाकूच फटयता. देव जालो एकदम शाणो, तो जाणो आमकां कशे भाशेन फटोवपाक. तो आमकां, आमी इगोर्जेक वयता, खूब देवस्पण मागणें केल्यार ताका कसलोच त्रास ना. जो कोण इगोर्जेक वयता, मागणें करता, खूब देवस्पण करता, ताका कसलीच आडकोल ना. ताका आडकोल हा फकत जो कोण देवाची खोशी करता, जो देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता. पूण भाव भयणीनो, ही सजमणी आमकां कोण दिना. आमकां फकत येवंक जाय आनी मागणें करूंक जाय, सोमया सोमया म्हणून आमकां फकत देवाचे कडसून कितें मागोंक जाय. पूण देवाचें उतर आमकां सांगता की जेन्ना आमी देवाची खोशी करता, तेन्ना आमकां सगळें मेळटा. माथुवाचो 6:20-33 कितें म्हणटा? पयलें स्वर्गीचें राज तुमी करपाक फुडें सरात आनी देव तुमकां सगळें तुमकां दितलो. म्हणटच भाव भयणीनो, आमकां हें संवसारांत तें जाय, बरें तें जाय, आमच्या भुरग्यांक जाय, आमच्या फामिलीक जाय, पूण आमी पयलीं देवाची खोशी करूंक जाय. देवाच्या राज्यान भितर सरोन आतां आमी देवाच्या उतराचे प्रमाणे चलोंक जाय. जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आतां आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. देव आमचो बाप, देव आमचो स्वर्गीचो बाप, तो आमकां सगळें दिवंक सोदता. पूण आयज भाव भयणीनो, आमी ताच्या उतराचेर नियाळ करुया, ताच्या उतरा प्रमाणे चलपाक आमी वावरुया आनी देवाचें उतर पाडून आतां आमी देवाची खोशी करून आमी स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरपाक तयारी करुया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव आवडेता.